prudent and baro ek yahan halla. And he has explained, they have explained the whole process, where it has reached, the exact status. Now everybody is concerned about it, no doubt. But then, exact position kire. What is the status there? Ata is on site today. What is the position? I would like to know from the minister, because I will again tell you what is the position there. If at all, if you at all you agree with what is the position as I know, and I would like to know from you. Saudi Vashay, Madai River is a burning issue for the last so many years. And the Goa government has taken up every single step, whatever is required to tackle this issue. आता कर्नाटका गव्हर्नमेंट जे आसा पळय आनी गव्हर्नमेंटातले भागीदारी जे आसात ते उठसूट एवढच्यान तेवढच्यान मुवमेंट करतात ना अशांनी काही एडवेंचरस म्हणजे थोडेशे इलिगली बी एक्टिविटी तांणी केल्ले आसात. फॉर एक्झाम्पल 2017 आनी 18 तांणी अंडरग्राउंड कॉन्ट्रीट बांदले आनी जेन्ना आमचे त्या नजरेक आयले तेन्ना आमी सुप्रीम कोर्टात आनी लवादा मुखारी बीन ट्रिब्युनल जे आसा ताजे मुखारी बीन आमचे ऑब्जेक्शन जे आसा पळय ते मांडिल्ले आसा. 2018 धरून ते आतापर्यंत ही मॅटर जी आसा पळय ती सुप्रीम कोर्टात आसा. आनीक सुप्रीम कोर्टात 2025 जानेवारीत आमकां हियरिंगाक 1-2 डेट्स आयिल्ल्यो आनीक ते हियरिंग फायनल घेवपा संबंदी सगळो जो सोपस्कार करपाक जाय. फॉर एक्झाम्पल ऑल द 3 स्टेट्स कोस्टल स्टेट लायक महाराष्ट्र, कर्नाटका आनी गोवा हांगा तिगांकी सांगले की आतापर्यंत तुम्ही जे कितें डॉक्युमेंट्स फायल केल्ले आसात ताजे कंपायल्ड सगळे एक सेट जो आसा पळय तो करून दिया अशें म्हणून. आनी त्या अनुसार हो कंपायल्ड सेट जो आसा पळय न्ही तो सादारणसो 2024 कोर्टान भितर सबमीट जाले आनी ताजे नंतर मागीर डेट्स जी आसा पळय न्ही ती डेट्स हियरिंगाक दिल्ली 2000 जानेवारी 2025 एक डेट पयल्या आठवड्या आयली नंतर मागीर लास्ट आठवड्याक ताजे नंतर आतां डेट मेळूना. हय इन्स्पेक्शन जे आसा पळय न्ही तशें पयलीं जाल्लो इन्स्पेक्शनाचो रिपोर्ट जो आसा हालीं ना पयलीं जाल्लो. हय ताजे नंतर मागीर आमी वी हॅव बीन आस्किंग फॉर अ जॉयंट इन्स्पेक्शन विथ अ ट्रिब्युनल कारण ट्रिब्युनल जे आसा पळय न्ही ताजी कॉन्स्टिट्युएंटी तुगेली कमिटी अपॉयंट जाल्ली आसा ताजी हेडक्वॉर्टर्स गोंयांत आसा. आमी कन्सिस्टंट तांचे कडेन मागिल्ले आसा 2 ते 3 लेटर आमी केलीं. तांणी फक्त फॅमिलियरिटी करपा संबंधी म्हणजे तो प्रोजेक्ट कसो आसा वॉटर बेजीन कशें आसा हे संबंधी करपा संबंधी एक विजीट केली. पण जे आमकां जाय आशिल्लें अपेक्षीत आशिल्लें की खंयचे खंयचे पॉयंट्स तांणी इन्स्पेक्ट करपाक जाय. फॉर एक्झाम्पल कॉन्ड्यूट आसा तो पॉयंट तांणी इन्स्पेक्ट करपाक जाय आशिल्लो ताजो रिपोर्ट घेवपाक जाय तो आजून घेवना. स्टील वील परस्यू दीस एट अ ट्रिब्युनल लेवल. सुप्रीम कोर्ट जे आसा पळय न्ही सुप्रीम कोर्टान आमकां जानेवारी 2 डेट मेळ्ळ्यो. आमची अपेक्षा आशिल्ली की मॅटर हियरिंगाक येतलें अशें म्हणून पूण येवना. आतां पळोवया मुखार 1-2-3 म्हयन्याक कशें कितें येता म्हणटा कारण सी देर आर ऑल्सो चेंजीस इन सुप्रीम कोर्ट आमी तेंय लक्षांत घेवपाक जाय. फाटल्या 2-3 म्हयन्या पळयलें जर जाय जाल्यार सुप्रीम कोर्ट जजीस जे पळय न्ही तेय बीन चेंजीस जाल्ले आसात. ठीक है, sir. The position on ground is that even they want to divert to the Malaprabha. Malaprabha, there is a wildlife sanctuary. That is going to be inundated. Water from Khalsa and Bandura is going, they are trying to take the water in the pipeline to the dam. All these areas, Kanapur areas, all these areas, right up to almost touching Goa will become dry. Entire area will become dry. They have done already survey. They have already marked the pipelines. They have already marked the dams where they are going to have. They have done so many things. Amgele officeran kitle patting visit malli. Exact position chopako. Did you bring it to the notice of the court so that you can get an urgent hearing? 1 second. Why is the hearing not coming? Why are we not pressing? Why we are not taking up the issue so seriously? Because most important thing is forget us going to suffer. We are going to be after Kanapur and all that in Dharwad, Molami Patri Magi Mukare. They are going to be thank Udo na zatale. That side Malaprabha river, Malaprabha when is diverted to Bhimgad to Gele wildlife sanctuary. The entire sanctuary will be inundated. Here water will be scarce in tiger reserve te zaina. Te side in for tiger reserve cover zatle. This side is zaina and te side in zata. What is your position? Did you specifically take it to the? Did you specifically bring it to the notice of the court? Because that is most important part of this. Will you press for it? Will you go to the Supreme Court, make more petitions? Will you do something? Because now the pra is that to get pra to get angala. Kai na ti kai gal na.
त्या बेसिस तुम्ही रिप्रेझेंटेशन करता का ना? This issue is very serious issue. We would like the government, from the government, what steps you are going to take to see that the urgent hearing. The hearing is also signed. What we are going to do? प्रतिमा अशें जशें हांवें सांगलें की इश्यू ज्वलंत असो विशय आसा आनी त्यामुळे ह्या संबंधीची डिटेल माहिती कर्नाटका सरकारान कितेंय पावल उचललें जर जायत त्या संबंधी आमी सुप्रीम कोर्टान इन्फॉर्मेशन दिल्लें आसा. हावसाच्या म्हायतीर सांगता आमी जवळ जवळ 10 सुमार इंटरलोकेटरी एप्लिकेशन्स दिल्ले आसात. आनी कितें अमकें हें काम केलें इमिजिएटली आमचें एप्लिकेशन थंय गेल्लें आसा. कंटेम्प्ट पेटिशन्स आमी फायल केल्ले आसात. खंयच आमी खंयच्याच बाबतींत आमी कमी पडूं नात. म्हणजे बाबा एक नजरे आड केलो 2020 लास्ट खंयचोय विशय एक नजरे आड केलो अशें करूं ना. एवरी सिंगल एक्ट ऑफ देयर्स इज बीइंग रिपोर्टेड. इवन तांणी लक्षांत घेवपाक जाय की खालसा आनी बंडोरा, खालसा म्हणटा ते हे सायडीन, बंडोरा म्हणटा ते सायडीन. बंडोराक तांणी थंय पायपाची थोडीशी तयारी केल्ली. आमचो मनीस वचून पळोवन येयलो. पायपाचें स्टील जें आसा पळय न्ही तें हाडून थंय उडयल्लें आसा आनी ती पायप्स करपाक पळयतात. इंटेन्शन तांचें कशें आसा की एखादी बंडोराक जर तांकां काम करूंक मेळ्ळें जाल्यार त्या वटेच्यान पायपलायन घालून उदक व्हरपाचें. खालसा जें आसा पळय न्ही त्या वटेच्यान तांणी 2 नाला जे आसा पळय न्ही, एक पारवर म्हणटा तो व्हाळ आनी दुसरो आसा तो आंबेवाळ. ह्या 2 व्हाळांचें उदक जें आसा पळय न्ही तें तांणी रिवरीचो स्लोप कमी करून त्या वटेच्यान व्हेल्लें आसा. जें उदक आमच्या गोंयांत येतालें हे 2 व्हाळ आसात ते. तशें ताका आनी खुबशे ट्रिब्युटरी आसात. पूण तांचो जो प्लॅन जो आसा पळय खबर आसा आमकां आनी आमी ताचेर नजर दवरून आसा सामकें की तांचो प्लॅन जो आसा पळय न्ही ते कणकुंबींतल्यान उदक सगळें तशें व्हरपाचें. उदाहरणांत इवन सुर्ला आसा पळय, सुर्ला आसा पळय न्ही तें सुद्दां उदक तशें व्हरपाचें अशी तांची तयारी चलता, प्लॅनिंग चलता. पूण म्हाका खात्री आसा की ज्या पद्दतीन आमी हें प्लिडींग केल्लें आसा आनी आमची बाजू मांडिल्ली आसा की आमकां थंय कोर्टांत सुप्रीम कोर्टात रिलीफ मेळटलें अशें म्हणून. 2020 son, Speaker sir. After that there is no petition to show. You have given a reply. After 2020 you have done nothing to bring it to the notice of the court. One second. My all these things as or what is the status of this latest status? Pipeline demarcate केली, line त्यांनी हे मारले, त्यांनी boundary stones मारले, pipeline stones, pipeline अख्खी layout केल्या. Is it brought to the notice of the court that they have done it because they are ready? Suppose they get some relief, they will immediately start work. Suppose they get some relief from the court, they are so much prepared, equally prepared high. Did we bring it to the notice that all these wildlife sanctuaries are getting affected? And the last pointed question is whether, what are our plans? Suppose water has been diverted now, what are our plans? We have been assembly in Tamil, Speaker sir, we are continuously taking up these issues. What the Karnataka government is saying, all the successive governments, we are not using water. Water padeta, we are wasting water. That means काही benefit use जायना. We are not making उदक येता पावसांतल्यान दर्या वयता. What steps? Speaker sir, object. फक्त तू हेतेच म्हणून जे रिकॉर्डाचेर हाडटा पळय दॅट इज रॉंग. तू हे आमी उदकांतल्यान येता ते दर्यान वयता तशें वचना उदक. पयलो हो कन्सेप्ट तुजो तकलेंत घे. आमी हांगा म्हणूनच चूक केल्या. ते उदक जे आहा पळय न्ही आमी आतां नवीन बांदलेलो बंधारा जो गांजे बांदला, गांजे आनी आंबेशी हेज्या मदलो जो बंधारा बांदला पळय न्ही ते उदक त्या ज्या दुसऱ्या नालांतल्यान येता ते थंयसर आमी स्टोर करता. आतां सप्टेंबराच्या उपरांत ऑक्टोबरान तेजी बांदराची हायटूय वाडयल्या आनी नेक्स्ट उदक जे येता पळय न्ही ते सिपेक जावन कंप्लिटली अंजुनाच्या डॅमाक वयता. त्या खातीर तूं हेते जेन्ना रिकॉर्डाचेर हाडले पळय न्ही तांचे म्हणणे मागीर परत परत ते त्याच रिकॉर्डाचेर लायता. आमी ते उदक पिवपाक यूज करता हे रिकॉर्डाचेर हाड. ते रिकॉर्डाचेर हाडप पयली गरजेचें आसा. भारत देशात इतलो पावस पडटा त्यो गंगा जमुना वगैरे न्हंय आसा पळय न्ही सगळी न्हंयचें उदक वचून हेका मेळटा. इवन कृष्णा कावेरी सुद्दां हें सगळें उदक जें आसा पळय न्ही हें उदक सगळें वचून दर्याकच मेळटा, अरबी समुद्राक मेळटा, त्या वटेच्यान इंडियन वचून मेळटा. सो उदकाचें कन्जर्वेशन जें आसा पळय न्ही फॉर इरिगेशन एज वेल एज फॉर ड्रिंकींग पर्पज हे केन्ना सुरू जाता? इन द मंथ ऑफ सप्टेंबर, ऑक्टोबर, नोव्हेंबर. आनी तें उदक सगळें सांबाळपा संबंदी आमी प्रयत्न केल्ले आसात. हातूंत तुमची म्हायती सांगता इवन त्या भिजनाक म्हाजी भिजनाक आमी 6 डॅमाची प्रपोजल केलां. 6 डॅम्स. ह्या 6 डॅमाची प्रपोजल आसा पळय न्ही इन्व्हेस्टिगेशना खातीर आनी म्हजी अपेक्षा आसा की 2026-27 पर्यंत कोण मेळपाक जाय. स्पीकर सर, ऑनरेबल मिनिस्टर पण आहा बटन कितें स्पेसिफिकली बटनाचो अर्थ कितें आसलो? मोगे वयर आहा ना तशें नासता तें. यू
have to legislative secretary. अरे तरी नसता. Very specific speaker sir. Reply दिला आपण leader of the house मारे तुम्ही. Speaker sir, the reply stated by the honorable minister. The reply states that you have filed petitions to the Supreme Court. You have filed petitions of contempt petition, disobedience petition, and SLP. You get in your reply. Another thing is that the Goa government, what you all have done is a fat legal fee of expenditure. Aj we may lose Madai because of this. Legal brains will win. विरोधी पक्षाचे last question असा. Last question. Now correct होता. Last question होते. Speaker sir. Last question करतात एक. Opposition leader. एक question असा तर last question. Hello, please. Magi correct word. I'll just finish. Yes. In the reply, you have given that you have taken 8 projects in and work of the Sharavani Dam is stopped by the forest. What steps you are taking to see that forestan in already forest भितर already त्यांनी ते साठी कर्नाटकान काम केले. Here why we are lacking behind in these projects because of the, and by the way speaker sir, I am not saying ते उद्या पेढे होत आहे म्हणून. Their whole petition was that we are wasting water. The Karnataka and the government, we are not using water more, either for drinking nor irrigation more. That is why I brought it on the record. So we have to take steps to see that Karnataka government doesn't use this against us. For that, we have to show the government of, we have to show the Supreme Court that we are also using water. That is what is my contention, Speaker sir. So now from these projects, which project to get be specific. You have done this much work. Because that is the strengthening of our case with the central government and the Supreme Court. This is the main crux of our whole case. So I want to know from the Honorable Minister, what steps, what are those 8 projects, what you have done, what is the position as on date. Because for the last so many years we are fighting, what is the exact position. Government is a successive process, no doubt, continuous process. Let us know from you, Speaker sir. Speaker sir, Speaker sir, legal brain तुम्ही सगळे वापरले. With regards to your answer, I was in contempt petition, disobedience petition, SLP. You all have initiated this against Karnataka in the Supreme Court. Now, Speaker sir, spending on legal fees, is this the way of expressing our love and concern for Madai? Speaker sir, legal consultancy chair. If you look at my annexure reply, 16 crores have been spent of the state exchequer. Now, consultancy service 4 koti, legal and professional travelling allowance and accommodation for lawyers 12 crores 44 lakhs, tour program of ministers and officers 64 lakhs. So about 16 crores has been spent. I am not saying you have spent everything. Anna, प्रवाचे जेन्ना आमी हिंगा एक स्पेशल डिस्कशन जाले, प्रवा जाले म्हणून मुख्यमंत्री felt like as if it is a miracle. Prava, when it was formed, I see only 4 to 5 letters that in your annexure that you have given. In that there are only 4 to 5 letters giving the letters written by the department to Prava. In that 25 are equiletter na Sadhya. All are of 23 and 24. And that's because government of Karnataka, what Rejnal is trying to say, is gone all out, preparing everything on the ground to start the work. They have marked cutting of trees, they have tracked for siphoning of the water. But your reply today in part D, you say that our government has failed to obtain forest clearance. Now my question to you, Speaker sir, to the Minister, at the start I had congratulated you when we had the debate and I felt that you are capable enough to resolve this issue. But Speaker sir, Supreme Court, are we doing anything other than sending legal notices to the Supreme Court? Speaker sir, have you any inspection been done? Why is Prava cold shouldering Goa? Magi ti House Committee keli. The House Committee last time you said, Honorable Speaker will write to the Karnataka. Did you write, Speaker sir? No, House Committee in decision getle ki Honorable Speaker will write. This was the last meeting of House Committee. Did you tum buroita muk decision zala? And tu patra buroila. A patra tu bola. Speaker sir, the government according to me has made no efforts apart from such a hefty fee of 16 crores. Aaj Karnataka government is diverting the water. But what is the steps? We have to create a constitutional crisis
because this is about the future of Goa. This is about the future of our future generation. दक्षिण मध्ये आणि उत्तर गोय मध्ये मुखार झूज पेटतले ते आम चोपा आसपा नाही गडे बट मुखार झूज पेटतले उदका लागून आज उदकाची कॅरिंग कॅपॅसिटी गोंयांत इतली पाड झालेली आसा प्रश्न असो की अपार्ट फ्रॉम द लीगल थिंग यू आर नॉट गिविंग अ सोल्यूशन यू आर सेइंग सुप्रीम कोर्ट do we create a constitutional crisis? What is, we are helpless the way your answers are, only spending such a fat fees. प्रश्न त्याने सांगितले हाऊस कमिटी इज हेडेड बाय हिम की तू बरयतलो स्वाती महाशय युरीन इतली भाषण करपाक गरज ना भाषण सरकार तुगेले थंय अरे तू हिंगा आहलो पयलो सांग तेंका तू हिंगा आहलो पयलो or reply speaker sir with DPR कोण विड्रॉ करून जाय आशिल्लो with DPR कोण विड्रॉ करून जाय आशिल्लो केंद्र सरकारान कित्या विड्रॉ करूना DPR कोण विड्रॉ केलो don't divert the issue I have respect for you honorable minister that is not the way of answering this कोण आलो कोण मरे तू कोणी डबल इंजिन सरकार तुगे प्रश्न we have taken every step. Every step. You said that the honorable speaker will write a letter. Did he write? Did you write to him? Speaker sir, let me correct. According to the rule, House committee जरी appoint केली असत नाही, जाल्यार speaker करू शकना. But then how did the minister give that statement? I don't know. I will correct. And then what statement is this? This is time pass. Time pass. LOP 1 minute. According to काय म्हाका दिसता जरी चुकोन ते कोणी म्हटले असत जाल्यार why mulna it is on the media it is all the that means all the house committee members did what tamasha there can't write are speaker sir then correct your minister should write otherwise chief minister should write yeah but then he has said speaker will write in that meeting not the mic so Vijay speaker sir such a Vijay तुझा प्रश्न आहे speaker sir answer दिल ना साधे कोंकणीन सगळे प्रुडंट पळयतात 19 तारखेक म्हळ्यार 3 दीस पयलीं एक रिपोर्ट आयलो लौकीक शिलकर ओमकार आनी राजेंद्र केरकर थंय गेले आनी तांणी कितें सांगलें ते गेले बंडुरा आतां मेरेन आमी कितें म्हणटात कळसाचें उदक डायवर्ट जाता तांणी वचून थंय दाखयलें जें रेजिनाल्ड सांगूंक सोदतालो तुका इतलें ते की थंय तांणी मार्क केलां नेरसे म्हणटा ते पायप मेकिंग युनिट घाला ते आमी हाऊस कमिटीन हांवें पॉइंट आउट केल्लें तेन्नाचो सी जो आशिल्लो ताणें म्हणलें ना 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 कशें करतले रानान ते म्हणून आतां तांणी व्हिडिओ दाखयलेलो आहा की थंय तांणी बंडुरान सारके फॉरेस्टान मार्किंग केलां आनी ते डायरेक्ट पंप करून ते नवल तीर्थ म्हणटा थंय डॅमान म्हळ्यार मलप्रभेन ते घालपाचें आहा विथ अ पायप म्हळ्यार मदल्या लोकांक आनी कोणाक तें उदक खावपाक मेळचें ना इंटेंशन कितें आहा की धारवाडाक तें उदक व्हरप बिकॉज सर हो रिपोर्ट आयलो 19 जुलय आज आमी आहा 22 जुलय सादी कोंकणीन 3 दीस जाले 3 दीस तुजो आतां चीफ इंजिनियर मुखेलमंत्र्यान नवो केला तो गोंयकार 3 दीस तो कितें करता हें हांवें पळयलें प्रुडंटाचेर तुवें पळयलां आसतलें प्रुडंटाचेर सगळे प्रुडंट पळयतात सगळे लौकीक शिलकाराक वळखतात कितें केलें तुमी आनी तुमी जे कंटेम्प्ट पिटिशन घाले म्हणटात ते रेजिनाल्डान जो तुमकां प्रश्न विचारलो आनी मुखेलमंत्र्यान तुका प्रॉम्प्ट केलो की 1 वर्स पयलीं इन्स्पेक्शन रिपोर्ट सबमीट जालो म्हणून हांव उलयतां ते लौकीक शिलकाराचे 3 दिसां पयलींचें इन्स्पेक्शन तुमी डिपार्टमेंट कितें करता कितले तुमी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट घाली ताजो प्रोग्रेस कितें जालो पयशे कितले मोडले ते सोडूच ते हांव तातूंत वचप ना हांव म्हणटा वॉट इज द एक्शन देर इज नो एक्शन तें उदक गेलें आनी ते रावले एक परमिशन जर मेळ्ळें येदेशें बारीक परमिशन मेळ्ळें जाल्यार ते फटाफट ते पायपलायन ले करता तांणी रानान भितर पायप मेकिंग युनिट नेरसे म्हणटा थंय घाल्लें आहा स्पीकर सर हाजेर एक क्लियर कळटा बंडुरा म्हणटा पळय इज द मेन सोर्स ऑफ वॉटर फक्त पावसान येता ते खळसान बंडुरान गिमान पसून उदक आसता सो तें उदक जर तांणी डायवर्ट केलें जाल्यार आमी उदक गेलें मागीर मुखेलमंत्री ते खसले कितें हाडले ते हाडले कितें हाडून प्रश्न हांव तुमी कितें केलें हो रिपोर्ट जर हांवें पळयलो तुवें पळोवंक ना कित्याक
तो प्रश्न स्वाती मातशें हे प्रोडक्टाचे हांवें पळयल्लें पूण आमी ताजी पयलीं हय स्टिला संबंधी ते थंय तयारी करतात म्हणजे स्टील प्लेट्स हाडून दवरले आसात आणि तयारी करतात हाजे संबंधी आमी कंटेंट पेटिशन फायल केल्लें आसा केन्ना गेले पयलीं केल्लें आसा लेटेस्ट रिपोर्ट 3 दिसां पयलींचो तो हांवें थंय तांणी फॅक्टरी म्हळ्यार पायप मेकिंग युनिट घाल ते रावले कित्याक जाणटो एक परमिशन तर मेळ्ळें एक आठवड्यान ते करता फटाफट आय नो आय एम अवेअर ऑफ दीस सो दे आर ट्रायंग सी दे हॅव गॉन मच अहेड अँड दे आर लॉबिंग फॉर दीस लॉबी करीत आहात ते तुमच्या सरकारा कडेन आता सरकारा कडेन तुमचे कितले चलता ते म्हाका खबर ना पूण तांची थंय तयारी जाल्या थंय कंप्लीट तांची तयारी जाल्या एक परमिशन मेळ्ळें जाल्यार तांणी एक आठवड्यान उदक ते डायवर्ट करतले आनी उदक स्पीकर एक मिनिट मुखेलमंत्र्याक एक खबर आहा कळसांतले कळसान उदक म्हणून ते पावयता बंदुरांतले आनी बंदुरा म्हणटा ते उदक सदांच आसता गिमानूय आसता सो वी आर इन अ व्हेरी सिरियस पोजिशन our house committee has I think it is better we dissolve the house committee because last time we have met in January today we are in July speaker sir here आता फकाना जाल्ल्या हांव जाल्यार personally I don't want to be part of this house committee I will resign now here speaker sir हाजेर seriousness आसपाय हाजेर discussion जावनी अशी फकाना कोता स्पेशल ऑर्डर 30 मिनिट स्पीकर सर बाब विजय सरदेसायान आता प्रश्न रेज केला पळय प्रुडंटाचो हांवेंनी रिपोर्ट पळयला कर्नाटक आपल्या ज्युरिडिक्शनान वेगवेगळ्यो अश्यो एक्टिविटी आता न्ही खूब पयलीं पासून करीत आसा सरकार कोणायचे जरी असले जाल्यार रिगार्डिंग द म्हादई वॉटराच्या बाबतीत दे आर डुईंग दीस टायप ऑफ एक्टिविटीज स्पीकर सर आमी डायरेक्टली तांच्या ज्युरिडिक्शनान वचून तेंच्यो एक्टिविटी बंद करूंक शकना बट तांकां जे मिनिस्ट्री ऑफ द फॉरेस्ट एनवायरमेंट अँड फॉरेस्ट हांचे परमिशन तांकां कशेंच मेळचें न्ही मेळनासतना काम कशें करता ते तेच तर सांगता हांव तांकां परमिशन अजून कशेंच मेळोंक ना खंयचेच मेळोंक ना हांव रिसेंटली फाटल्या 8 ते 10 दिसां पयलीं दिल्ली गेल्लो तेन्ना मुद्दामून पर्सनली तुमी वेगळ्या विशया खातीर आशिल्ले तुमच्या काणकोणांतल्या एका विशया खातीर आशिल्ले तेन्ना तुमकांय खबर आसा हांवें पर्सनली तेज्या खातीर तेज्या कडेन विशय केला की कोणाकडे विषय दिला मिनिस्टर ऑफ द एनवायरमेंट अँड फॉरेस्ट गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया बट डू यू हॅव अ रिटर्न रिप्लाय फ्रॉम देम समथिंग व्हाय डोंट यू राईट टू देम उलोवन कितें जाता राईट टू देम स्पीकर सर टाइम टू टाइम इन रायटिंग येवनूय दिला लास्ट यू सेड चीफ मिनिस्टर परत प्रयत्न जाल्लो हा की आमी सगळे करताय स्पीकर सर जे भाशेन विजय बसून अरे मुख्यमंत्री उत्तर दिवचे मरे मुख्यमंत्री आन्सर दिवचे मरे स्पीकर सर तू उलय स्पीकर सर एकूच बरी म्हणून आमी म्हटलां हांव रिसेंटली जेन्ना आमी पयर 8 ते 10 दिसां पयलीं मेळ्ळे तेन्नाय बी मिनिस्टरा कडल्यान एश्युरन्स घेतला की तांकां खंयच्याच पद्दतीचें तांकां परमिशन जें आसा कर्नाटकाक मेळूंक ना बट ऑल्दो तूं म्हणटा तें बरोबर आसा ते वेगवेगळ्यो एक्टिविटी करीत आसा आमी हे आतां रिसेंटली परत एकदां म्हणजे फुडल्या डेटी पयलीं म्हणजे कोर्टाक फायल जो करपाक जाय आमकां कंटेम्प्ट तो बी आमी जाता तितके बेगीन स्पीकर सर आमी फायल तुम्ही हे करा एक विषय कितले वेळ गंभीर विषय असून तर पण हाफ एन आवर हांवें क्वेश्चन घेतलो आसा हाज्या पयलींय डिस्कशन जाल्लें या विशया संदर्भात हाजे पयलींय डिस्कशन जाल्लें आसा जाय जाल्यार तुम्ही समज क्वेश्चन घालूंक शकता हो क्वेश्चन ना हांवें नो करचो ना नो स्टार क्वेश्चन नो 4B स्पीकर हो विषय उलोवनी तांकां अरे कोणाक उलोवपाचें आसा हय सर 10 मिनटां उलय रे अरे तो 5 मिनटां उलय तर उलय आता चल उलय रे
सर 4B येस आता उलय रे पहिले 10 मिनिटात चला वेंजी उडोवपाचें तुका चल उलय श्री वेंजी वेगस वेंजी उलय उलय वेंजी चल पळया वेंजी वेगस आदया लागून बिहेवियर पळय आदया लागून बिहेवियर पळय एक सगळ्या बायकांना असते का सर आदया लागून बिहेवियर पळय आदया लागून बिहेवियर पळय हे लोक तिथे की कोण मर्यादा श्री वेंजी वेगस उलय एप्रिल आणि जून प्रोटेस्ट जाल्ली बेलगावी आणि कानापूर फार्मर्स एक्टिविस्ट गोंयचे क्रॉस बॉर्डरीचे आम जायत जाण टेस्ट गेल्ले गोंयकार आणि हे जे उदो डायवर्ट जाता हेजे थिंगा भरपूर बोवाळ जालो आता गोंय सरकारान कित करूं जाय ते सांगता जे केलें ना आम सगळे केलें म्हणटाय गोंय सरकारान इमिजिएटली सुप्रीम कोर्टान हे जाल म्हणून सांगपा जाय आसलें आणि सेक्शन 2 इन्वोक करपा जाय आसलें द इंटरस्टेट वॉटर डिस्प्यूट सेक्शन 2 शुड हॅव बीन इन्वोक आणि हे जे हे प्रोटेस्ट जाल म्हणून हे सांगपा जाय आसलें हे केलें ना कित्याक केलें ना पतले हे करपा नाय गोंय सरकारान ह्यो वस्तू जाता त्यो हाडपा जाय थिंगा आता ऑल्दो प्रवास विजिट एस्केलेटेड प्रवान जेन्ना विजिट केलें थिंगा एनवायरमेंटल अलर्ट एस्टिमेट जाले तेम विजिट केले तेम दाखयले सो अलर्ट जाले इन जून एंड जुलै 2025 हे विजिट जाल म्हणटरी नो EC has been challenged enabling Karnataka to continue the soil testing प्रवागे विजिट जाल म्हणटरी EC चॅलेंज जाल ना परत ह्यो वस्तू टाइम टू टाइम करपा जायो त्यो कित्याक केलें नाय EC जर तो चॅलेंज केल्ली जाल्यार तेंगेले सॉइल टेस्टिंग कंटिन्यू जायना सो आम जेन्ना प्रवागेन वयताय प्रवा इन्स्पेक्ट कोताय फायंडिंग्स काढाय त्यो वस्तू आमी उंच सुप्रीम कोर्टाक ते टायमार कित्याक दिनाय स्पीकर सर आणि लास्ट थिंग आता कर्नाटका थिंगा लँड एक्विजिशन जे लँड एक्विजिशन तेंगे कंटिन्यू आहा सॉइल टेस्टिंग कंटिन्यू आहा हेज गोवा रिफर्ड द मॅटर हेंचे ते कोताय ओ मॅटर हेज गोवा रिफर्ड इट टू द CEC दॅट इज द सेंट्रल एम्पावर्ड कमिटी हे जे ते कोताय ते CEC आम रिपोर्ट केला ओ केलना जाल्यार केन्ना कोतले वेन आर यू गोइंग टू रिपोर्ट दिस और टू द NGT दॅट इज द and to seek intervention ये दोन्ही जाग्यांनी हे रिपोर्ट केला या केलना आणि केन्ना करपाचे लास्ट थिंग इज स्पीकर सर मादया लागून आमकां वीकली अपडेट जाय गोंयकारांक वीकली गव्हर्नमेंटा कडसून अपडेट जाय हे आज तुम्ही डिक्लेअर करपा जाय वी नीड अ वीकली अपडेट ऑफ व्हाट द गव्हर्नमेंट इज डुईंग फॉर मादय व्हाट द लीगल सेटअप इज डुईंग व्हाट आर यू डुईंग एवरी मंडे टू सॅटर्डे वीकली अपडेट गव्हर्नमेंटा आमक जाय हॉटलाइन जाय आमकां इम्पॉर्टंट डिमांड घातलो की म्हादय डिस्प्युटाचेर हाऊस कमिटी करची म्हणून पण अजून पर्यंत जो आम्ही हाऊस कमिटीक डिमांड घातलो की वचोन सायड इन्स्पेक्शन करपाक जाय अलॉंग विथ द हाऊस कमिटी आता ही हाऊस कमिटी फॉर्म करून कितें फायदो स्पीकर सर कित्याक अजून पर्यंत आमी ती सायडीरूच वचोंक ना जो कळसा बंदारा डिस्प्यूट सायड आसा ते अजून पर्यंत वचोंक ना तो मिनिस्टर सांगता की आमी लेटर केले प्रवाह जेन्ना प्रवाह जालो तेन्ना सगळे हॅपी जाले हे मारलो गडगड गेलो असो तेन्ना त्या टायमार सगळे हॅपी जाले पण आयज कितें आयज तो प्रवाह आसा तो आमकां परमिशन दिना स्पीकर सर जानेवारीत आमची लास्ट हाऊस कमिटीची मिटींग जाली ते जावन आयज पर्यंत आमकां थंय अप्रुवल दिवंक ना वचपाक लागून सो हांव नको कित्याक लागून आतां मिनिस्टर डबल इंजीन सरकार आसा सेंटराकूय BJP आसा गोंयानूय BJP आसा सो डबल इंजिनाचो पावर चलना काय कितें हो एक प्रश्न आसा स्पीकर सर दुसरो आमी पळयता की NIOन एक रिपोर्ट आउट केलो हांव मुद्दम तुका वाचून कर्नाटका प्लॅन्स फॉर डायवर्टिंग मादय रिवर वॉटर वोंट हॅव मच इम्पॅक्ट ऑन गोवा हो NIOच्यो हायड्रोलॉजिस्ट जे आसा तेंच्यांनी सायंटिस्टांनी तेंच्यांनी एक रिपोर्ट आउट केल्लो आसा स्पीकर सर हेजेर जो आमचो मिनिस्टर आसा जो हाऊस कमिटीचो मेंबर चेअरमॅन आसा तेणेन तेजो रिप्लाय तेणेन कितें म्हटल्यार कितें हे म्हणटा की गोंयाक चड इफेक्ट जावपाक ना तितून हे म्हटल्यार द इम्पॅक्ट ऑन डायवर्जन फ्रॉम बंदोरा नाला इन नेग्लिजिबल फॉर द म्हादय रन ऑफ इन गोवा म्हटल्यार कितें की गोंयाक नेग्लिजिबल मात्तूय इफेक्ट जावची ना तितून खूबशे पॉइंट घातलेले आसा स्पीकर सर असो समज जो रिपोर्ट येता
ह्या रिपोर्टाचो जो एनालायस हांगाच आसा आयज मुखेल